गोंयभर गोंय क्रांती दीस सुवाळो व्हडार भाशेन मनयलो। गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्यान आमदार आनी मंत्र्यांनी हुतात्म्यांक आर्गां ओंपून सलामी दिली। गोंय क्रांती दीस म्हळ्यार राम मनोहर लोहिया आनी गोंयकारांच्या काळजांत पेटयल्ल्या जनक्रांती चळवळीचो दीस। ह्याच दिसाची याद म्हणून पुराय गोंयांत क्रांती दीस मनयतात। वाळपयत एका गटारात पडिल्ल्या बैलाक उजो पालोवपी दळान जीवदान दिलें। घडणुकेची म्हायती मेळटाच उजो पालोवपी दळाचे जवान, नगरपालिकेचे कामगार तशेंच गोशाळेच्या कर्मचाऱ्यांनी एकठांय बचाव कार्याक सुरवात केली आनी ह्या बैलाक गटारांतल्यान सुखरूप भायर काडलो। फुडल्या उपचारा खातीर ह्या बैलाक श्रीराम गो संवर्धन केंद्रांत धाडून दिला। होळे वखदा आड केल्ल्या कारवायेंत आसाम पुलिशेन शिवसागर आनी कार्बी आंगलोंग जिल्ह्यांत दोन वेगवेगळ्या कारवायेंत 48 कोटी रुपयांची होळे वखदा जप्त केली। ह्या दोनूय कारवायेंत 3 जाणांक अटक केल्या। दुसऱ्या कारवायेंत गाडयेंतल्यान सुमार 4.6 किलो वजनाचे हेरोईन ड्रग्साचे 399 शाबबाच्यो केशी सापडल्यात। मजगती आसाम पुलिशेन केल्ल्या आनीक एका कारवायेंत तांकां AK-56 रायफल आनी 668 बुलेटी सापडल्यात। ह्या संदर्भातलो फुडलो तपास चालू आसा। मनीस जेन्ना तणावाखाला आसता तेन्ना चडसो फास्ट फूडाक प्राधान्य दिता, पूण ह्या अशा सवयांक लागून मनीस एके वटेन आपली मानसीक भलायकेची काळजी घेवपा सोडून ती नकळत आनीकूय वाडपाचो यत्न करता। एका संशोधन अहवाला प्रमाण तणावाखाला आशिल्ल्या मनशान जर फास्ट फूड किंवा जंक फूड खाल्ले तर हाचो आनीकूय वायट परिणाम मनशाच्या वागणुकीचेर जावपाक शकता। पयलींच ताण्याक लागून मनीस सैरभैर जाल्लो आसता, तातूंत खावपा पिवपाच्या संवयीक लागून ताच्या वागणुकेंत एंग्जायटी म्हळ्यार हुस्को करपाच्या प्रमाणांत वाड जाता। ताण आशिल्ल्यान अशा वेळार मनीस बारीक सारीक गजालीं खातीर हुस्को करपाक लागता, अशा अहवालांतल्यान उक्ताडार आयला। एके वटेन दक्षिण भारतात मॉन्सून दाखल जाल्लो आसतना उत्तर भारताच्या साबार राज्यांनी खर उष्णतायेक लागून तापमानात खूपच वाड जाल्ली आसा। तेन्ना ह्याच फाटभुंयेर आतां हवामान खात्यान दिल्ली तशेंच हेर शेजारच्या राज्यांनी रेड अलर्ट जारी केला। सध्या दिल्ली तशेंच हेर साबार वाठारांनी 45 डिग्री सेल्सियस तापमानाची नोंद जाल्ली आसा।
खर उष्णतायेक लागून दिल्लीवाल्यांक हरशींच त्रास सोंसचे पडटात. तातले तातूंत आतां तांकां ह्या गरमेंत उदकाची समस्या उपराशिल्ल्यान सामकेंच हाल जाल्लें चित्र दर दिसाक पळोवपाक मेळटा. दिल्लीच्या सरकारान न्यायालयांत लेगीत धांव घेवन शेजारच्या राज्यांतल्यान उदकाची पुरवण करपाची मागणी केल्ली. मात अजून कसलीच हालचाल दिसून येना. तेन्ना अशा वेळार आतां सरकार जमता ते परीन दर दिसाक लोकां खातीर टँकरांतल्यान उदकाची पुरवण करपाचो यत्न करतना दिसून येता. नॉनस्टॉप पडपी पावसाक लागून सिक्कीमात अचानक जाल्ल्या लँडस्लायडात कांय जाणांक आपलो जीव वगडावचो पडलो. हातूंत सुमार 2000 पर्यटक अडकून उरिल्ले. तांकां वाटावपा खातीरचें कार्य सिक्कीमात नेटान चालू आशिल्लें. आतां मेरेन ह्या बचाव कार्यांत 15 पर्यटकांक सुखरूप वाटायल्ले आसा. जे सुवातींनी पर्यटक आडकून उरल्यात थंय वचून सोद कार्य सुरू आसा. सिक्के उपरांत आतां आसामात हुंवाराची सामकीच वायट परिस्थिती निर्माण जाल्या. 14 जिल्ल्यांतले 1.5 लाख लोकांक हे हुंवाराचो फटको बसला. लोकांच्या घरांनी आतां उदक शिरलां. रस्ते उदका पोंदा गेल्यात, जाका लागून येरादारी लेगीत करपाक शक्य ना. आसामाच्या आपत्ती वेवस्थापन प्राधिकरणाच्या अहवाला प्रमाण करीमगंज ह्या जिल्ल्यांतून 96,000 लोकांक ह्या हुंवाराचो फटको बसला. गोंयांत दिसान दीस रस्ते अपघातांत वाड जायत आसा. गोंयांत 1 जानेवारी ते 11 जून मेरेन म्हळ्यार वट्ट 163 दिसांनी रस्ते अपघातांत 143 जाणांक मरण आयलें. गोंयांत दर 28 वरांनी रस्ते अपघातांत एकल्याक जीव वगडावचो पडटा, जाल्यार दर म्हयन्याक सरासरी 27 जाणांक रस्ते अपघातांत मरण येता. पोळे चॅकपोस्टाचेर कर्नाटका सावन गोंयांत येवपी गाडयांची तपासणी जाल्या उपरांत 500 मिटराचेर परतून गोंयचे पुलीस कर्नाटकाच्या गाडयांक आडायतात असो आरोप कारवारचो आमदार सतीश सैल हांणी केला. गोंयचे पुलीस फक्त कर्नाटकाच्योच गाडयो आडायतात अशें तांचें म्हणणें. देखून मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी ह्या प्रकरणात लक्ष घालून हाचेर तोडगो काडचो अशी मागणी तांणी केल्या.
समेस्त गोंयकारांक गोंय क्रांती दिसाच्या ऐतिहासीक सुवाळ्या निमतान उर्बे भरीत परबी। गोंयच्या स्वातंत्र्या खातीर आपल्या प्राणाची आहुती दिल्ल्या हुतात्म्यांच्या त्यागाक आनी शौर्याक आमी नमन करूया। कष्टान मेळयल्ल्या ह्या स्वातंत्र्याची याद साठोवन दवरपाचो यत्न करूयात। आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक। तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही। आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात। तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर। आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर। तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही। म्हापशेच्या गणेशपुरीत खुनी हल्ल्यात जखमी जाल्ल्या लक्ष्मीनगर म्हापशेच्या अहमद देवडी हाका उपचारा वेळार मरण आयलें। 30 मेक ताचेर 4 जाणांनी खुंची हल्लो केल्लो। ह्या हल्ल्यांत 2 जाण जखमी जाल्ले। फाटले 15 दीस जाले अहमद देवडीचेर जीएमसीत उपचार चालू आशिल्ले। अहमद देवडीच्या कुटुंबान आरोपींक अटक केले बगर ताची कूड ताब्यात घेवचे ना म्हणून भुमिका घेतल्या। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतांचे मध्यस्थी उपरांत राना खात्यान सुरक्षीत घसघसे पर्यटकांक उक्ते केल्यात। पाली 70 हिवरे आनी चरावणेचो धरून सुरक्षीत आशिल्ले 16 घसघसे पर्यटकांक खातीर उक्ते केल्यात। वीज दर वाढ खरी म्हळ्यार वेंचणुके पयलींच जावपाची, पूण आचारसंहितेक लागून ती जावपाक शकली ना। आता जी वीज दर वाढ लागू जाल्या ती कमी करपाक जावची ना। केंद्रीय अर्थ मंत्रालयान आमकां अतिरिक्त निधी दिलो जाल्यारूच वीज दर वाढ उणी जावपाक शकता अशें वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी सांगलें। ब्रिटीशकालीन कायदे कालबाह्य जाल्ले आसा, तांच्या जाग्यार आता 1 जुलया सावन नवे कायदे लागू जातले। भारतीय नागरी सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता आणि भारतीय साक्ष्य अधिनियम हे नवे कायदे लागू जातले अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी क्रांती दिसाच्या फाटभुंयेर दिली। तशेंच पत्रादेवी स्मारकाचे लोकार्पण 19 डिसेंबरा पयलीं जातले अशें मुख्यमंत्र्यांनी ह्या वेळार सांगलें।
गोंय क्रांती दिसा निमतान मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सुटके झुजारी लिबिया लोबोत सरदेसाय यांची भेट घेतली. तांचे वांगडा संवाद सादीत तांकां फुलांचो तुरा दिवन परबी भेटयल्यो. मुक्ती संग्रामात तांच्या रेडिओ सेवन व्हडली भूमिका बजायली. ह्या वेळार मुख्यमंत्र्या वांगडा मंत्री सुभाष फळदेसाय हाजीर आशिल्ले. मंत्री आणि आमदारांच्या कक्षांची दुरुस्ती करपा खातीर 14 कोटी रुपया खर्च केले. तरी लेगीत विरोधी पक्ष फुडाऱ्यांचो कक्ष काळखातूच आसा. ह्या विशयावेल्यान विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव आणि काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांनी मेणबत्ती पेटोवन पत्रकार परिशद घेवन सरकाराक हुजरावन काडलो. नवे प्रकल्प करच्या पेक्षा आसा त्या प्रकल्पांची जतनाय घेयात म्हणून विरोधी पक्ष फुडाऱ्यांनी सरकाराक सल्लो दिला. केपीची नगराध्यक्ष सुचिता शिरवयकार हांणी स्वता जावन राजीनामो दिवपाचें थारायलां. केपें पालिकेंत नगराध्यक्षाचें पद महिलां खातीर राखीव आसा. निवडून आयिल्ल्या 2 नगरसेविकां मदीं 2.5 वर्सां सुचिता शिरवयकार आनी 2.5 वर्सां दिपाली नायक अशें थारिल्ले. मात सुचिता शिरवयकार हांकां 3 वर्सां मायज जाल्या आनी आतां ती आपूण येवन राजीनामो दिवपाक तयार आसा. ताका लागून अविश्वास थाराव हाडपाचो प्रश्नूच येना अशें नगरसेवक प्रसाद फळदेसाय हांणी सांगलें. हेडपी सुण्यांच्या समस्येचेर तोडगो काडपाक केळशीच्या पंचायतीन मंगळारा दक्षिण गोंयचे जिल्लोधिकारी अश्विन चंद्रू हांकां निवेदन सादर केलें. हेडपी सुण्यांक खातीर कितलेशेच अपघात जाले देखून ही समस्या सद्याक गंभीर आसून सरकाराचेर उपाय येवजण काडपाची गरज आसा. येवपी पर्यटन हंगाम सुरू जावच्या पयलीं हे समस्येचो तोडगो काडचो अशी मागणी केळशीचो सरपंच डिक्सन वाझ हांणी केल्या. हैदराबादच्या कंपनीक 150 इलेक्ट्रीक बशींची ऑर्डर दिल्ली. तातूंतल्यो फक्त 56 इलेक्ट्रीक बशींची तांणी आतां मेरेन दिल्यात. हेर बाकीच्यो बशी दिवपाक कंपनीक कळाव जाला. देखून हे कंपनीक कारण दाखय नोटीस जारी केल्याचे कदंबा महामंडळाचे अध्यक्ष उल्हास तुयेकार हांणी सांगलें.
गोया मैदानाच्या नूतनीकरणा खातीर सरकारान सुमार 3 कोटी रुपया खर्च केल्यात. दुर्दैवान नियोजनाचो उणाव आनी घटमूट कामाक लागून हेच इतिहासीक थळ वापरपी सगळ्यांची गैरसोय जाल्या. सरकारान पावर ट्रान्सफॉर्मर काडून उडोवचो, माचयेचो विस्तार करून भौशीक सुविधा बेगोबेग निर्माण करच्यो अशी मागणी विरोधी फुडारी युरी आलेम हांणी केल्या. तशेंच 6 म्हयन्यां भितर कामां पुराय जावंक ना जाल्यार आंदोलन करपाची शिटकावणी तांणी नाव्यार दिल्या. फाटलो म्हयनोभर बंद आशिल्लें पणजे काकोलो मॉल जंक्शन फुडल्या कांय दिसांनी उक्तें जावपाचे वाटेर आसा. सद्याक हे जंक्शनाचें काँक्रीट घालपाचें काम पुराय जालां. 7 जूनाक हे जंक्शनाचें काम पुराय जावपाचें आशिल्लें. मागीर ह्या कामाक कळाव जाल्ल्यान फुडल्या 2 ते 3 दिसांनी हे जंक्शन येरादारी खातीर उक्तें करतले अशें कळटा. वीज दरवाड, कला अकादमी आणि स्मार्ट सिटीच्या कामाचेर आपूण मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंता वांगडा उलयता अशें भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हांणी सांगलें. मयें गांवांतल्यान खण मालाच्या ट्रकांची येरादारी करपाक बंदी आसा. ह्या संदर्भात खण कंपन्यांनी न्यायालयांत अर्ज सादर केल्ले. ह्या अर्जांचेर मंगळारा उच्च न्यायालयांत सुनावणी आशिल्ली. सुनावणी अपूर्ण आशिल्ल्यान ह्या संदर्भात बुधवारा परतून सुनावणी जातली अशी माहिती ॲडव्होकेट नॉर्मा एल्वारीस हांणी दिली. गांवांतल्यान खण मालाच्या ट्रकांची येरादारी करप हाचेर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयान मेमोरंडम सादर केल्लो. कारण गांवांतल्या रस्त्यांचेर भुरगीं खेळटात, रस्त्या कुशीक शाळा आसतात, तांकां कितेंय जालें जाल्यार ताका जापसालदार कोण आसतलो म्हणून तांणी प्रश्न केला. सोमारा राती म्हापशेच्या वटेन वचपी दुधाची येरादारी करपी ट्रकाचो ताबो सुटिल्ल्यान अपघात जालो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण सायडीक आशिल्ल्या 4 चाकीक वाटावपाक गेल्ल्या कडेन ट्रक चलोवप्याचो ताबो सुटलो आनी ट्रक एकाच सायडीन हुमतलो. ह्या वेळार 108 घडणूककार वेळार पावली आनी ट्रक चलोवप्याक किरकोळ दुखापत जाल्ल्यान म्हापशेच्या जिल्हा हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर दाखल केला. पावस दाखल जाल्या उपरांत बेबकांची शिकार करपाचें प्रमाण वाडटा. हाचो थेट परिणाम पर्यावरण आनी जैवविविधतायेचेर जाता.
देखून बेब्यांची संख्या उणी जावची न्हय म्हणून गोंयांत बेबकांची शिकार करप्यांचेर खर कारवाय करपाची शिटकावणी दिल्ली आसा. गोंयांत बेबकांचे मांस खावपी लोक खूब आसात, देखून बेबकांची शिकार करून ती हॉटेलाक विकतात. ह्याच कारणाक लागून कारवारांतल्यान गोंयांत बेबकांची तस्करी करप चालू आशिल्लें. कारवार ते गोंय बशींतल्यान 42 बेबकांची तस्करी जाताली अशें कारवार राना खात्याच्या अधिकाऱ्यांक म्हायती मेळिल्ली. ते उपरांत राना खात्यान कारवाय करून कारवारच्या कोडीबार हांगा बस आडत वाहन चालकाक अटक केल्या. तशेंच बसूय जप्त केल्या. बिबट्यांची तस्करी करपी दुबावीत फरारी आसा आनी ताचो सोद पुलीस घेतात. ह्या कारवायेंत 42 बिबट्यांक राना खात्यान जीवदान दिलें. समेस्त गोंयकारांक गोंय क्रांती दिसाच्या ऐतिहासीक सुवाळ्या निमतान उर्बे भरीत परबी. गोंयच्या स्वातंत्र्या खातीर आपल्या प्राणाची आहुती दिल्ल्या हुतात्म्यांच्या त्यागाक आणि शौर्याक आमी नमन करूया. कश्टान मेळयल्ल्या ह्या स्वातंत्र्याची याद साठोवन दवरपाचो यत्न करूयात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सुपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात. खुबशी